मीडिया मणकाम मोतयां जावन आसा कलाकारांक व्हडलें झाड तुमच्या मुखार गुंतवणुकींचार कला दाखोवन प्रुडंट टीव्ही करता तुमची वाड. नमस्कार इश्टानो आयच्या मणकाम मोतयां कार्यावळींत खेरीतपणी तुमकां समेस्तांक माय मोगाचो आनी उर्बेवरींत येवकार. आयच्या ह्या खासा कार्यावळींत तुमच्या मुखार येता एक मालगोणे कलाकार जाणें पालकाचेर जायतो वावर केला आनी आपली नामना मेळोवन घेतल्या. म्हणटच ताची आमी भेट करुया. ताचो वावर हांव तुमच्या मेरेन हाडपाचो प्रयत्न करतां. हेच ते मालगोणे कलाकार जोसेफिना डायस आयच्या मणकाम मोतयां कार्यावळींत माय मोगाचो येवकार. देव बरें करूं. जोसेफीन बाय, पालकाचेर जेन्ना हांव पालकाचेर म्हणना पूण पालका सकयल रावन जेन्ना तूं तियात्र पळयता, कारण मोदें थोडीं वर्सां तूं तियात्रूच न्हेसोंक ना, आनीक सकयल रावन तियात्र पळयता तेन्ना आदीं जे तूं तियात्र न्हेसतालें ताचो तुका उगडास येतालो? वय जायतो उगडास येतालो. पांय आलताले बेश्टेच उरबाक कशी येताली. पूण हांव मातशें न्हेसोन नासलें कित्याक मातशें म्हणजे डिफिकल्टी आसली. म्हाका मानेचें प्रॉब्लेम आसलें आनी कितें थोडें आसलें त्या पासत हांवें तें मागीर थोडें तेंप ब्रेक दवरलें. आनी म्हज्या पुताचें मातशें प्रॉब्लेम जालें तेन्ना हांवें गिव अप दिलें आनी देवाकूय हांवें म्हणलें हांव म्हजो पूत बरो जायसर हांव नाचचें ना. आनी म्हजो पूत बरो जालें म्हणटकूच थोडेच तेंप हांव देवाचो महिमा काम करतलें. आनी उपरांत मागीर देवान म्हाका परतून पालकार हाडलें इतल्या वर्सांनी. हय, म्हणटच त्याच पासत ह्या 20 वर्सांचो काळ जो आसलो तो जायते फावटी तुका दिसतालें नाचोनशें जावं कोणूय तरी भुमिका कोत्तालो जावं कोणूय तरी न्हेसतालो तेन्ना तुका दिसतालें ताचें मातशें अशें जाल्यार आनीक बरें जावपाचें, जावं हो कांत ताणें हे भाशेन म्हटल्यार बरें जावपाचें, अशें कितें तरी भोगलां? वय दिसतालें म्हाका. आनी आमचो कार्मीन तेजो डॅडी वर्सां वरोस आमचे इगोर्जेन कडेन इगोर्जे लागीं तो तियात्र करतालो आनी तो त्या तियात्राक तो म्हाका घालतालो आनी तो म्हाका म्हणटालो जोसेफीन बाय मातशें तूं डायरेक्शन पळय आं, म्हाका तितलें हांव बरयतां पूण तितलें जायना. बट हांव त्या भुरग्यांक मातशें शिकयतालीं बाबा अशें जावं जाता तशें जावं जाता. आनी एक पाट तियात्र केलो आनी तियात्राक एंडींग आदींच फुडें गोमोंक लागलें आमी लोक वयतलो. आमी हांव तुका सांगता मातशें तुका कशें दिसता तें पळय. मागीर सगळें एक्सेप्ट केलें बरें हे भाशेन करया म्हणून. म्हणटच तुवें जायत्या जाणांक तुजे अनुभव दिवपाचो प्रयत्न केला? जायत्या जाणांक केला आनी जायते फावटी कितें जालें देखून जाल्यार हांव तांकां सांगतालें आनी कांत पासून पार्टीचो उक्तारूच देखून करूंक जाय 4 लायन मारून तसलें मोकळें करूंक जाता इल्लेशें चड व्हडलें न्हू. तुवें कातरां कंपोज केल्या? थोडें केल्या. धाकटे वेर्स कोरास अशें करून दुसऱ्यांगे तियात्राक डायरेक्शन दिलां. तांकां मातशें उर्बा हाडल्या तांकां दुसरे भाशेन मातशें तें उतर चेंज करून एक लायन चेंज करून अशें करून जायते फावटी जुनियर रोड पासून कांतार म्हणटासो म्हाका तो दाखयतालो. हें बॉयरूय म्हाका कांतार म्हणटासो दाखयतालो. तेंगेर एकदम हें आसलें म्हणजे हें कांतार बाबा सारकें आहा ओ ना ओ बरें जाता न्ही हें अशें केलें कशें तशें केलें कशें बट ती म्हाका मातशें न्ही मातशें देवान तें दिलो आसलें. तुका मातशें आसा पूण जायतो लोक तुजो जायते भाशेन उगडास काडटा कित्याक खेरीतपणी जी तूं दुयेरता म्हणटालो ताचो उगडास आजुनूय लोकांक आसा. ही कार्यावळ मुखार वता आसतनाच 2 वळी खंयच्यो हितून गुणगुणटा? हांव लुसी हांव लोरी गोपांत आसतो तो गायदा दोशी. म्हाका जायना पूण लोकांक उगडास आयलो. हय हें आमी पयलेंच डुएट म्हणलोलें हांवें जुनियरान फर्स्ट डुएट आमचें हें. हय आनी मागीर तेजे जायते आहले बट हांव आतां हे दिसांनी मातशें दुसऱ्या हेजेर मायन गेलां आनी तितलें म्हाका उगडास ना. पयलें तर म्हाका म्हणल्यार हांव डेकोर करून. जोसेफीन बाय, तियात्रांचेर उलयतलो जाल्यार आमचे लागीं जायतें आसा पूण ह्या तियात्रांक तूं पयलेंच कशें भितर सरलें तो उगडास तुजो कसोच वेचो ना? पयलींच तियात्राक आमचो रोजरी फन्स तेजो डॅडी हांव इस्कॉलाक वयता आसतना ताणें तियात्र केल्लो आनी कॉन्सर्ट करता न्ही आदीं त्या कॉन्सर्टाक आमी आनी हे घरांतले विलियम रिजॉर्ट पळय म्हणटा ते चेड्यान आनी हांवें एक दुयेट म्हणलोलें. दुयेट मिन्स त्रियो तो
म्हणजे थोडीशी उतरां आमची दादावनी न्हू पैंगेले म्हणू आयलेलो मोटरां वयताय ती म्हणू कोणूय आमकां सायबा व्हरोना अशें कितें आहलें म्हाका आहलीं तो उतरां आनी ताकाय आहलीं तोत्र्यो जालें मागीर मुगे डॅडीन सगळ्यांक घालून तियात्र केलो म्हणटकूच मुगेलें एकलें काजन आहलें पेद्रीन म्हणून त्या म्हणून लागलें आपल्या 8 दीस जातले भिरांत दिसता तिथे आपण म्हणोना तियात्र आपण हेसोना आपल्या जोर स्वता आनी हांव म्हाका मातशें करूच जातलें हांव पळयतालें सगळ्यांक तें कोत्ता पळय तें बी एक्टींग हांव कोत्तालें मागीर ते भुरगे म्हणूं लागले मुगे डॅडी मुगे पाय म्हणूं लागले ताका जुसुना घालया म्हणूं लागले पाय येयलो म्हाका म्हणूं लागलो तूं बाय तूं कोत्ता पार्टी आमने वय कोत्ता हांवें कांय म्हणूंक ना सोमतीच तियात्र जालो बरो तो पिराय तुजी कितली पिराय तेन्ना पिराय म्हजी 12 वर्सां 12 वर्सां हय 12 वर्सांची पिराय म्हजी आनीक तें कितें जालें आनी तो हेचो मार्चाचे वो फेब्रुवारीचे म्हयन्यान तो तियात्र जालो तेंगा जंक्शना कडेन 4 रस्त्या म्हणटा थिंगा ते जाशीद वाज आनी ते सगळे वयताले तेंच्या तियात्र उबो रावन पयलो कशें नांग तियात्र म्हणून पाय तियात्रीस पाय तियात्र बरयल्या थिंगा तेणी ते पयलो आनी थिंगा तियात्र पळयता आसतना ते बरें केलां काम कितें म्हणून ते चोयल्यान गेले म्हाका खबर ना आनी ल्हान आसतना कितें जातालें जॅप्सी सिडलेर मान्युएल रोड तो मांडला वयलो वो माग्नेज रोड तो मान्युएल रोड टोनी सॅक्स मिस चुली थिंगसन आमचे जायते एक्टर झॅरी हे सगळे आमगेर येताले आनी प्रॅक्टीस करताले आनी जायते फावटी ते ट्यून बाय सोल्ले म्हणटकूच बाय कुठाय बाय जाणा म्हणटाले म्हणजे तुका तिवणाचो उगडा सुट्टालो हय हांव मागीर ताका उठोवन बसून ते सांगतालें करतालें पयलेंच स्टार्टिंगा म्हगे हें आनी मागीर इस्कॉलान मागीर हांव देडीगे तियात्र नाचलें ती म्हजी जाव हाचेर आमी उलोवप करच्या आदीं जोसेफीन बाय तुजो मूळ गांव आनी त्या उपरांत तूं काजार खंय जालें सांताक्रूज मूळ गांव तुजो कोलवा आतां आमी तुज्या मूळ गांवांत आसात हय पळय देवान आयज म्हाका हे आमच्याच घरान म्हज्याच घरा भितर एक जान हो आयचो जबाब दिवपाक म्हूण म्हाका तयार केलें तुजो पाय तियात्र कोत्तालो आनी त्या उपरांत तुकाय तियात्रांचें आयलें तुज्या कुटुंबान आनी कोण तियात्रिस्ट जाला आमचो तियात्र पिटर आमचो भाव म्हजो पेटर डे कॉस्टा तो कॉमेडियन आनी ते खूब फास्ट कंपोजर मागीर आमचो डेवीड तेणेनूय तियात्र बरयला वो आमचो जोकी थ्री किंग्स तोवूय तियात्रिस्ट सगळीं तेजी चेडूय नाचलां आनी डेविडाची भुरगीं नाचोन घालपाक देखून वचोन येयलीं आनी जोकीचीं भुरगीं घालपाक पासून नाचोन वचोन ती येयलीं सगळीं ही कार्यावळ डेवीड UK रावन पळयता हय तर तुज्या पायचो तियात्र जो तूं न्हेसला त्या तियात्रांतलें थोडें भोव तुका उगडास आसतलो हय आहलें म्हणजे कितें हांडो एक आहलें ती 2 जाव म्हणजे एक बोरी आनी एक सामकी शेतकाम ती गोरीब आनी ते गोरीब हितून मुगे पूत जालो म्हजोच भाव धाकटो देवगीन वो आतां प्रिचींग कोत्ता पळय तो देगीन डिकॉस्टा तो प्रिचींग कोत्ता पूण देवान ताका तियात्रांत हाडलो मागीर आमी दोगांय दुयेट म्हणटालीं ते वदां प्लातील आनी तेगे भाव आयरीस म्हणटालो हे सायडी मुगे भाव आनी हांव म्हणटालीं वा 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 जोसेफीन बाय तुजें भुरगेंपण 12 वर्सांची पिराय आनी हे तियात्र तुजो पायचो तियात्र बरोबर तुजी घरची म्हणजे तुजे भाव सगळे नाचताले पूण ह्या तियात्रांनी आमचे जायते सोंपून गेलेले मानेस्त तियात्रीस मालगोडे तियात्रीस जांचो आमी एक खिणांत उगडास करूनसो आमकां दिसता पूण जायते फावटी ही कार्यावळ मुखार वता आसतना हांवूच नको कारण हांव त्या काळार नासलो तरी पूण तुका थोडो भोव उगडास आसतलो ज्या मनशां बरोबर तूं न्हेसलां हय हांव न्हेसलां स्विट्झर्लंडाचे हांव न्हेसलां आमचो आल्वारीस प्रेम कुमार अरिस्टिडीस आमचो जाशीद वाज रेमी क्लास आल्फ्रेड रोज आनीक लुसियानाचो तियात्र जुने रोडाचे पायचे तियात्र हिंगर रोडाचे लेम्ब्रा सांतान पॉब्री फिदाल आनीक एम्बोयराचे 4-5 तियात्र तेजे केल्या
आनी हांव म्हजे बाराबर नाचलाय ते जप्सी सिडलेराचो मानेल रोडाचो मागनेस रोडाचो देन हाजो आमचे कार्मू रोडाचो रोमटोनीचो नेल्सनाचो आनीक ग्रेगाचो आनी जायते जाणांचे हांव न्हेसलां हय आमी गजाली मारीत रावले जाल्यार तुका जायते उगडास येतले जोस्फीन बाय खरें म्हटल्यार सोंपून गेलेल्या तियात्रिस्टांचो आमी उगडास करता आसतना तुजी सारकी मालगुडी कलाकार आयज आमच्या मदें आसात खरें म्हटल्यार हाचें जायतें डॉक्युमेंटेशन जावपाची गरज आसा जे भाशेन तुवें जप्सी सिटलर म्हटला ताचो जायतो उगडास तुका आसतलो ताचे तियात्र न्हेसलेच म्हणटो ताचे गूण तो कसो मनीस तो कसो बरोवपी सो म्हाका दिसता अशा कार्यावळींतल्यान तांचेरूय आमी उजवाड घालपाचो प्रयत्न करतात पूण आमकां ह्या थोड्याच टायमा मदें सगळोच उजवाड घालूंक आमच्यांनी जायना तरी आसतना तूं जे तियात्र न्हेसलां हाची वळेरी केली जाल्यार हे कितले सुमार तियात्र जातले 1000 वयर मायज जातले 2,000 म्हूण सांगूंक नको तुका हांव इतले तियात्र हांव नाचलां इतले वर्सां मागीर मदेकूच म्हणजे आतां फकत म्हणटा तें आतां 18-20 वर्सां मदेकूच मातशें गॅप पडलेलें पूण बेश्टे इगोजे लागीं तियात्र कितें जाता पळय तें बेश्टें मातशें आनी आतां शरणाच्या तियात्रांक परत हिरोइनीचो रोल करता तो करता सुमाराचो सिमी कॉमेडी अशें आहा ते 2 रोल जाता तेतूंत म्हणजे एक सॅड रोल आनी एक दुसरो रोल जाता म्हजो सिमी कॉमेडी बारीक कशें आसता हांव पूण देवान म्हाका परतून शायन केलें तेन्ना वाड्यान बरोयलो तियात्र आनी म्हाका तेणें पाट बरोयली आनी ते पाटीन हांवें मोगान काम केलें आतां खेरीतपणी शारोनाच्या तियात्रांतलो शारोना पासत एक डायलॉग वय गेल्लें हांव देवा लागीं झगडोंक कित्याक कोणूच तर म्हजी सोद घेना हांव घरान एकलें आसा उरना तें पळयना भुरगीं आसोन म्हाका ना कोणूच म्हाका एक ग्लास पण उदक दितलेची आशा ना हांव कितें करूं म्हाका म्हज्या भुरग्यांचो उगडास येता हांव कितें करूं तुजी भुमिका आमी पळयता आसतना जो एक डायलॉग आमी तुका म्हणूंक लागलो ताचेर आमच्यांनी जायतो अदमास कळूं येता हांव जायते फावटी म्हणटा शीत शिजलां काय शिजोंक ना तें पारखूंक चिमटी मारून आमच्यांनी जाता तेच भाशेन मनशाची कला चिमटी मारून पारखूंक जाता म्हाका तुजें चड तियात्र पळोवंक योग मेळोंक ना तरी आसतना म्हज्या अनुभवांतल्यान हांवें जायतें कितें चिंतलें तर आमच्या ऑडियन्सांक थोडें भोव सांगचें ना तें म्हटल्यार तियात्रांनी न्हेसता आसतना कसल्यो कसल्यो भुमिका तुवें केल्यो हांवें वावराडी तियात्रान कॉमेडी केली वावराडी तियात्रान कुणब्यांचो रोल आनी कुणब्यांचो रोल केला पळय तेन्ना वावराड लोक म्हाका जायतो लोक कुणब्यांचेच काय म्हण चारूंक येयलोलो हय आनीक बांदोडकार फोंडे तियात्र जाल्लो आनीक नो कला अकादेमी काय हिंगा आमचे व्हडले ग्रावंडार तियात्र जाताले पळय त्या फुटबॉल ग्रावंडार तेन्ना तो तियात्र येयलो तियात्र पळोवंक येयलो तेन्ना हांव लागलो तेन्ना कोणाक धाडलो आनी तें कुणब्यांचें काम विचार बांदोडकारान हय तो येयला म्हज्या लागीं आनी तूं म्हणलें आपूण तुका कितें चात्ता सरान धाडला म्हणलें कितें तूं कुणब्यांचें म्हणलो म्हाका येयलें हांसूंक हांवें ना कित्याक हांव म्हणलें रोल कोत्ता तें ना ताका बरो लायक जालो सामको मागीर तें हांवें म्हणलें ना ना हांव हें न्हू पूण हांव रोल कोत्ता अशें म्हणलें पूण ती खुशी जालो एकदम खुशाल जालें मागीर कॉमेडी कोत्तालें हांव पयलोच रोल हांवें हिरोइनीच केलो पयलो रोल हितून सॅड हितून केला म्हज्या पायच्या तियात्रान मागीर माय तूं आसली जाल्यार एंट्रन्स सुफेरानाक गेलो हांव चेडवाचो रोल कोत्तालें सारकें दुकानी रडयतालें लोकांक सारकें म्हणजे माय मोत्ता पांय पयलो मोत्ता मागीर माय मोत्ता त्या हितून मागीर लेमडो सातान तियात्र तेंच तसलेंच म्हाका रोल आसलो पब्रीश जालकांतूय तोचो रोल आसलो सॅडूच रोल आसलो मागीर आमचो गुपीत कारण आमचो जॉन क्लारो तियात्र तेगे तियात्रांत हांवें काम केलां ती हिरोईन त्या हितून ऑपोजीट म्हज्या कार्मो रोड हिरो जातालो ते मागीर हांवें आमचो गांवघर आतां आमचो आरिसिदाचे गिन्सां बसाचे तितून हांवें रोल केल्या
म्हातारी जावन सारकी म्हणजे कट्टर कशें सारकें इतलें जेन्ना भुरगें बटाय ते भशेन रोल केला हय आनीक मागीर मायन्सो रोल केला म्हाका आनी दोलो तियात्रान सिद्ध सिल्वाक हांव ऑपोजीट रोल करतालें विलन रोल गेलो सारको तो लोक आमकां दोगांयक घायन सवतालो एकल्यान वाण पासून मारली आमचेर स्टेजीचेर म्हणजे हांव इतलो त्या दोगांय आमी रोल करतालीं पळय तेन्ना आनीक हे भाशेन खूब भाशेचे हांवें एक भाशे म्हूण न्हू कॉमेडी केल्या गावड्यान केल्या हिरोईन केल्या मायन्स केल्या सॅड रोल केला हिरोईन केला कसलोय रोल आजुनूय म्हाका दिल्यार जाता आमच्या अनुभवा प्रमाणे म्हजें मनांत आसलें तें सगळें तुवें केलां म्हणटच ह्या वेळार म्हज्या पासत एक कांतार तें कांतार म्हाका सुक्कोरान कंपोज करून दिल्लें थोडें जाणां तें हांव म्हणटा कितली दयाळ मोगाळ घर संवसारी उपकार करशी राव तेरी उपकारी सांबाळूंक जाणा आपली जबाबदारी ती दुसरी न्हय पूण तीच ती ओस्तोरी कितलो सादो तिचो स्वभाव काडूंक तुका मेवचो ना तो फुडार तुजो पोट जोडीत करूंक धाडले तूं तिचेर पातयेन राव मन सांबाळटलोय चोरी तुज्या आवडीचे अशे कलाकार जांच्या उद्देशी तुका ह्या पालकाचेर आनीक पाठबळ मेळ्ळें आनी तूं नेटान मुखार गेलें त्या मनशांचो तुका उगडास आसतलो वय वय हांव तियात्रान म्हणटो वयर सरलें आनी एकदां कितें जालें आमचो रोमटोनी तो रेमी आनी ते तियो म्हणटाले आनीक जुने रोड तेन्ना मागीर जालें हांवें तांगेर कुर्तोनी तियात्र आसलो ताका त्रियो म्हणपाक रेमीन कितें मिस्टेक जाली तेंची कितें हांव तें नको बट ते म्हणनासतना उरले ते बेजार जाले दुसरे दिसा रोमटोनी म्हणून लागलो बाय मातशें त्रियो मोडी गो आमचे बाराबरी हांव म्हणटा हांव खूब म्हणल्यार खुशी म्हाका म्हणपाक बाय हाट करून हांवें मागीर तेंचे बराबर त्रियो कॉमेस केलो त्रियोच बराबर त्रियो कॉमेस केल्या म्हणजे तितून म्हाका आनीक वयर सरलें हांव तितून म्हणजे अदीक फेम जाली म्हजी म्हणजे त्रिवांतूय आसा पार्टींतूय आसा सगळें करूं म्हाका कडेन जाता मागीर तो तेणें सोडून दिलें त्या उपरांत मागीर तो म्हणूं लागलो त्रियो आमी सोडलो तो मागीर बरो ना जालो मागीर जुनियर रोडान डुएट कॉमेस केली ताजे बराबर हांवें जायतीं दुयेटां म्हणल्यार म्हाका आतां उगडास पासून ना एकूय दुयेटां फकत केदो म्हणलां पळय तें एक दुयेटाचो उगडास आहा उगडास ना म्हणजे उगडास मातशें फील जाता कित्याक आमी बाराबर सगळीं आसलीं आमचे आयरिस्टिरीस तसो त्या चेडो म्हणटा म्हाका कॅसेट काडया जसून म्हणा कॅसेट काडया येयलेले फावटी म्हणटा कॅसेट काडया तूं आपल्या जायच म्हणटा काडया बाबा म्हणटा कांतरा उगडास आसतलो बाबा दाखय जाल्यार म्हाका गमतलें आतां कितें जालां आमचें घर शिफ्ट करता आसतना मुगे सगळ्यो कॅसेट्यो बेसेट्यो कितें आसल्यो पळय त्यो आमी घर साफ करता आसतना त्यो बाराबरी खंय भायर पडल्यो कितें जालें कितें चोयतलें कोतलें म्हणल्यार म्हाका आतां तें ना तितून हें ना पूण हांव मागीर आमी दुयेटां कॉमेस केली तितून आनीक म्हाका हें आतां हितून पासून त्रियोन पासून हो म्हणटा आमचो हे ओपनिंगान सुखो दे सांताक्रूज ह्यो जायत्यो पार्ट्स केल्यो आपण तेजे पयल्या फुडल्यो आनी आतांच्यो पासून करता आनी ओदीक करून दुयेटां म्हणल्यार ती आजुनूय जिती आहा म्हणटा तो ते हितून तेणें आपल्यागेर हें घातलां म्हणटकूच हे मनशांची आनी आदीं पयले सुवातेर मुगे डॅडी मुगे पायक हांव मान दितां कित्याक आयज तेणें म्हाका हे स्टेजीर पालकार हाडलें देखून आयज हांवें जायतें उदारपासण केलें आनी हे सगळे तियात्रांक हांव मान बागयतां कित्याक म्हाका तेमी केन्नाच कितेंच म्हणोंक ना पूण सोड करून म्हाका बरें काम करता बाय तूं बरें करता बाय बरें करता तूं वयर सरतलें वयर तेंची उतरां वडिलांच्या उतरांचेरूच सोजा फेरां पासून मुगे भाव आनी हांव एक डुएट म्हणटा आसतना म्हणूंक लागलो हें डुएट खासवेनान काडलां हांवें म्हणलें वय आमी भिकाराचें एक डुएट म्हणटालीं हिंदी ट्यून तो एकाक पासून वाजोवंक पासून तें कडेन जायनासलो इतलो म्हणजे फर्स्ट सेकेंड मायवर मेनवर आसलोलो हय तो ट्यून हो भाव म्हजो देवगीन तो आनी हांव म्हणटालीं आनी देवान आयज तेंचेच आशिर्वादान म्हणटा ते भशेन आमचे वडील हे गेले सगळे आमचे एंड्रू बॉम्बेचो एंड्रू म्हूण आसलो तो एकदम बरो मनीस आसलो बरो वायट म्हणजे बरो मनीस तो जायते फावटी खूब हें करतालो म्हाका जशीन बाय आनी आमी म्हज्या पयले भुरगेपणान मरे हो आमचो देसा एंटन देसा म्हाका हिरो हिरोईनी काम दिलें
म्हणजे हांदारात हांव कुशीन कुशीन सोदना बाय मला लागलो तशेंच राव लोक चोयता कित्याक ते पयले फावटी रे ते हय पयलीं हिरोईन जाल्या पळय तेन्ना हय पूण हे आज एक्टरांक बराबर देखून हांवें काम केलां हेच व्हडपण वाटपण आमकां सगळ्यांक व्हडपण वाटपण जोसफीन बाय ह्या तियात्रांनी न्हेसता न्हेसता थोडे फावटी तुज्या कुटुंबाक तूं विसरलें आसतलें ना ना विसरलें म्हणजे कित्याक आमचो कितें जालो कडेन आमचो कुटुंबूच पयसो सद्याक तियात्रिस्ट म्हणजे सगळे भाव तियात्रिस्ट ताणेंनूय तारवटी तियात्र बरयला ह्याय भावान म्हज्या एकदां प्रिचींग कोत्ता बट तेणें तारवटी तियात्र बरोवन ते तेंपार आमी 28 तियात्र केले 3 फावटी बंद पडलो पावसान पूण तरी आसतना आमी ज्या चिरपातयेन केलो आनी सगळे एक्टर आसले जाशीबाज आसलो एम्बॉयर आसलो साबिना आसले ग्रेग आसले सगळीं आसली पूण काजार जाल्या उपरांत तुका तुज्या कुटुंबाक ना 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 कसलेंचें ना ना पूण वेळ दिवपाक मेळलो ना वेळ दिवपाक मेळूंक ना तितलो मेळ म्हणजे कितें जालें आमकां कितें जालें तेन्ना कारेऱ्यो बसीन नासल्यो कारेरीन धांवतालीं येतालीं वयतालीं कितें करतालीं तितलो वेळ जायनासलो कारण आदीं जे तियात्र जाताले चडशे रातचे रातचें जातालें आनी आमकां सकाळीं येवन पत्ती प्रॅक्टीस वचूंक जालें पत्ती मनीस शिवूंक जातालें एक कांतार आमी आदलीं क्रिस्तांव गरीब दुबरीं पासून जावं एकामेका गेलीं शेजऱ्या एकवटान रावोन एकामेकाक पावोन सोबयतालीं आमगेलीं काजरां रांदूंक येद्दो बोबाव कुजना आतां सगळें मेवता बाजरान आतां रेस्पेताली गांव दास हॉलान चाली गांव आदीं कांय ब्युरिनाचो माटवान आदीं सोयरी गोतीन कंटिन्यू कर आदीं सोयरी गोतीन पुताक काजार करी आडीसून कोसू मावशी खबर काडी कसले ताचे गुण काजरा दिसा न्हवऱ्या माना राबो दांत पाजून माटवा भायरूच घेई देणे मेजून वा 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 जोसफीन भाई ह्या तियात्रा उद्देशी तूं फकत गोंया पुरतेंच तियात्र केलें काय गोंय सोडून आनी खंयच्या खंयच्या गांवांनी तूं पावलें हांव दुबय लंडन कुवेट काटार मास्काट आबुधाबी सगळे कडेन हांव पावलां आनी एक फावटी न्हू 5 फावटी 8 फावटी अशें दुबय काटार कुवेट हांव पावलां पूण खंयच्या गांवांत तुका येवकार कसो मेवलो कुवेट कुवेट वयट वयट आमगे सगळे लोकांनी बरो येवकार दिलो आनी तशें लंडन गेले पळय थिंगा चड म्हणजे चडूच सामको चड बरो हांव गेल्लें म्हाका वयलोलें म्हणजे फेलिसिटेट करपाक पूण ते लोकांगे डिमांड जालो कांतार म्हणपाक तें आतां केदो हें कांतार म्हणलां पळय तें कांतार हांवें थंय म्हणलें लंडना म्हणलें कांतार आनी त्या कांताराक हांव 3 फावटी एंकर येतालें हय मागीर फरशान म्हाका जायनासलें म्हणपाक तितून मागीर हांव नाचतां तें लास्टाक तें मागीर पूण इतलें बरें म्हाका देवान थिंगा हांव वचत म्हणलें बेश्टेन हांव हें करतालें आनी 8 दिसांनी बट हांव 25 दीस रावलें थंयसर वा वा वय वय आनी 7 तियात्र जाले तेंचे सगळे सावथ हॉल जालो पयलो मागीर फॅमिली जालो मागीर ते रेडींग जालो मागीर स्विंटन जाले 2 आनी एक कोडी म्हाका उदासीन दिल्लो बट इतले तियात्र तेंचे जाले सगळे तियात्र बरें सगळे तियात्राक लोकूय भरपूर आसलो जोसफीन भाई तुवें जी कांतारां म्हटल्यांत जावं ती दुयेंतां त्रियो जावं हेर कितली सुमार जातली म्हाका दिसता कांय न्ही म्हळ्यार 2,500 जातलीं सगळें धरून पांचके म्हणून दुयेंटां म्हणून क्रावन म्हणून त्रियो म्हणून सगळें म्हणलें जाल्यार आनी पाठ करून इतलें म्हळ्यार इतलें सगळें जाता तुवें तुज्या गांठीक कितले बांदून दवरल्यात पयशे कांय दवरूंक ना पयशे म्हणना कांतारां आहा जायते कांतारां आहा म्हजे कडेन हय दवरलो कडेन आहा म्हणजे बान पासून म्हाका कंपोज करून दिल्लें कांतार हा थोडीशीं हय आयचे जे कांतोरिस्ट जावं आयचे जे आमचे तरणाटे नवे पालकाचेर येतात ते फकत एकूच ट्यून घेतात जावं एकूच बीट घेतात आनी त्याच बिटाचेर आपलीं कांतारां म्हणत रावतात पूण तूं ते भाशेन तुवें करूंक ना तुवें वेगवेगळे ट्यून वेगवेगळे भाशेन कांतारां म्हटल्या वय वय सगळे हांवें वेगवेगळे आनी मुगे कंपोजींग देखून कांतारां दुसरेच भाशेचे आसता आनी बीट दुसरे भाशेचे
समज एक बोलेरो आसता वो दुसरे अशे शांबाचे आसता गोडये कुणब्यांचो आसल म्हणटकूच कुणब्यांचे घुमटांचेर येता चडशे बीट येता ते भाशेन म्हणजे एक एक भाशेन हांवें कांतारां त्रियो जावं टुएट क्वॉर्टेट सगळी भाशेन हांवें ट्युनांनी सगळें म्हणलां. जोसफीन भाई तियात्रांनी आमकां जायते फावटी चडटी आनी देंवती मेवता. होय. थोडे फावटी आमी जिवितांत खूब खुशाल आसतात, थोडे फावटी जायते दूख येता. पालकाचेर आमकां थोडे फावटी डायरेक्टराचे वेगवेगळे मूड आसतात. थोडे फावटी तियात्राक कितें तरी जाता आनी आमकां कसले तरी त्रास पडटात. अशें कितें तरी तुज्या जिवितांत असो कितें तरी एक दुखेस्त खीण घडला? होय. एकदां आमकां माजोर्डा तियात्र आसलो आनी तितून रिता रोज आनी आल्फ्रेडो जातली. आल्फ्रेडो जातली म्हणटकूच तियात्र आसलो तेंचो तो 7:30 8 स्टार्ट करपाचो. 8 जाली, 9 जाली, 10 जाली, 11 जाली, 11:30 जाली. लोकांचो बोबाव आनी ही कशी तियात्राक पावना. तेन्ना आलिदा एंटेनी तो म्हणला जसवंतबाई आपल्याचेर उपकार कर, आमी कितें करया. आनी सोजाबाई आसलो बाबडो म्हाका म्हणला जसवंतबाई उपकार कर, आमी कितें पार्ट म्हणला तूं कर आनी दुसरी पार्ट करता हांव. बरें म्हणलें. त्यात लोकांचो बोबो नंतर त्यात बंद करून लोक मारूंक येवंक लागलो. हांवें तेच वक्तार कांतूय म्हणलो पार्टूय केली, हिवूय पार्ट केली, तिवूय पार्ट केली आनी कोंतान तेजो तियात्र बावड्याचो जालो. तो म्हणलो आपल्याचो जीव धादोश जालो जसवंतबाई चड देव बरें करूं कित्याक तुवें आपल्या वक्तार आदार दिलो. जोसफीन भाई तुजो सारको घोस्ताचो आनी आवडीचो असो तियात्र खंयचो? वावराडी. कित्या पासत? म्हणजे म्हाका तितून बरें काम आहलें ते पासत. आनी दुसरो म्हणल्यार चितनां आनी सपनां वावऱ्याक तियात्र. चितनां आनी सपनां जाशी ताका आनी हांव कॉमेडी करतालीं आनी तियात्र एकदम बरो सारको चड बरो आहलो तेजो तियात्र. कित्या पासत बरो? मिन्स म्हाका तितून बरें काम आहलें. बरें काम आहलें तितून 2-3-4 उतरां दुसरे भाशेन म्हणटालीं. बॉयर इतलो खुशी जातालो आनी तूं जाणा बॉयर आनी जाशी त्या दोगूय आदी कॉमेडी म्हणटकूच सारकें उदीक नेटालें. एक बारी हांव जाशीत आनी बॉयर तिगांय आमी डायलॉग म्हणटा आसतनाच बॉयर हांसोंक जाशीत हांसोंक मेसालो. मिशी वर्शे केल्यो आनी हांसोंक लागलो. बॉयर ताका तोंडाक पयलोलो. बॉयर हांसता डायलॉग आहलो म्हाका म्हणूंक मेळना. म्हाकाय हांसो तिगांय हांसोंक मेसालीं. त्या तियात्रान चिंतां जालीं सपनां आनी म्हाका बरी पार्ट आहली तितून. पयलीं हांव कुणब्यांचें कशें आहलें मागीर तितून मागीर चेंज जाता आनी मागीर बरें न्हेसोन वयता आनी कितें बरें अशें. हय ताका लागून तें म्हाका चड. आनी तितून म्हणटा वावराडी तो म्हणटा प्रेम कुमार तियात्र तितून तिसो कुणब्याचो रोल करतालें हांव. आनी दुसरो तियात्र म्हणजे पुर्तुगेज कोलो तितून मायन्स रोल. तो पॉल रॉमी आडाय म्हाका आडाय गे माय उतर म्हणटालो. तेजेरूच तो तियात्र उलोवन कसो येयलो आनी ओगो तरी तो सकयल पासून देंवतालो आनीक पत्तो मागीर तो वयर सोदतालो. तेन्ना लोक इतलो हांसतालो आनी इतलो लोकांक लायक जातालें. जोसफीन बाय खरेंच आमी सुरवातीकूच म्हटलां की तुजे लागीं जायतें भांडार आसा. हें भांडार आमी आमच्या वरिश्ठ मनशांनी आमच्या ह्या तियात्र हातूंतल्या जायते व्हड मनीस आसात, आमच्या परस जायते व्हड मनीस आसात, ताणें हाचें भांगार करूंक जाता आनी भांगार करून दवरपाची गरज आसा. खरें म्हटल्यार तुवें तुजो मोलादीक वेळ म्हाका दिलो आनी तुजे भितरलें थोडें भोव आमी वेव्हारांत घालपाचो प्रयत्न केलो. खरेंच तुज्या मोलादीक वेळा पासत प्रुडंट मिडियाच्या नांवान हांव तुमकां काळजाची खोलायकतां. चड आनीक चड देव बरें करूं म्हणटा. तूं काय करूं. आनी इतल्यानूच जोझफीन डायसा सांगताक आयची ही माणकामध्ये कार्यावळ हांव हांगा सोंपयतां. पळयत रावात प्रुडंट मिडिया. आदिवस. गुंतवणुकींचा कला दाखोवन प्रुडंट टीव्ही करता तुमची वाड.